फाटले वर्सभर सरकार सारकें चलिल्लें ना. आतां ताचेर उलोवन कितेंच फायदो ना. मात नव्या मुखेलमंत्र्या बद्दल आतांच उलोवप बरें जायना. नवें सरकार थापन जालां, मात आजून एकय बसका जाल्ली ना. जेन्ना मंत्रिमंडळाची बसका जातली आनी फाटले वर्सभर आमच्या खात्यांची कामां शिरकल्यात ताचेर निर्णय जातलो तेन्नाच कळटलें. तशेंच प्रत्येक मंत्र्याक आनीक एक खातें मेळपाक जाय अशें मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. अजून पर्यंत म्हजे सायडीच्यान तरी एडमिनिस्ट्रेशनची एकूय फायल हांवें क्लियर करूं ना आनी अजून पर्यंत आमी बसपूय कांय जालें ना. जो पर्यंत पयली कॅबिनेट आमी जातली किंवा मंत्र्याच्या भितर सीएमा बरोबर आमी बसतले, आमचे कितें इश्यूज आसा ते फाटले एक वर्स सामके पेंडींग आसात, ताजेर पयलू चर्चा जातली. आमी हें सरकार केल्लें आसात तें गोंयच्या लोकांक बरें प्रशासन दिवपा खातीर आनी नियोजनबद्द प्रशासन दिवपा खातीर. काही एक वर्स थोडो हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा, थोडो आमकां प्रॉब्लेम जालो, थोडो आमकां इश्यू जालो. त्या इश्यूचेर फाटल्यान उलोवन आनी कांय करतना, पूण हो तो गॅप जो एक वर्साचो आमगेलें थोडेंशें काम जालें ना तें एक वर्सा फाटीं पडलां. डेफिनेटली ह्या 2 वर्सां भितर भरून काडपाचो आमचो प्रत्येकाचो प्रयत्न आसतलो. प्रयत्नी आमी ते करून दाखयतलो अशें हांव ह्या वेळाचेर तुमकां हांव सांगपाक सोदतां. पूण अनलेस एंड सीएमाच्या भितर आनी आमचे अजून पर्यंत पयली कॅबिनेट जेन्ना जातली पळय न्ही तेन्नाच आमी खुबश्यो चर्चाय करतले. वेगळे वेगळे इश्यू, प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे इश्यू आसात. म्हजे डिपार्टमेंटाचे जे निगडीत इश्यू आसात, प्रश्न आसात, ते प्रश्न मांडटले आनी कशें ताका आमकां उत्तर आमी सोदतले. या डेफिनेटली सीएमान एश्युरन्स दिल्लें आसा. पोर्टफोलियो जे आतां ओल्ड जे आमचे पोर्टफोलियोज जे आसात पळय न्ही ते आमकां ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू केल्ले आसा, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर पोर्टफोलियो फ्रॉम द सीएम. खंयचे नो, हांवें आज पर्यंत संवसारान कोणा कडेन केन्ना कांय मागलें ना आनी मुखार हांव केन्ना मागलें ना. हांव एकूच गोश्ट तुमकां सांगपाक सोदतां. आय हॅव रिच्ड ओवर हियर ऑन मेरिट्स. सीएमाक जर दिसता मेरिट शूड बी कन्सिडर्ड, लेट हिम कन्सिडर.